येरादारीचे नेम मोडिल्ल्या खातीर फाटल्या 43 दिसांत पणजेत 11,286 जाणांक दंड दिला। द इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टमा वरवीं ह्या नेम मोडपी गुन्यांवकारांक ट्रॅक केला, अशी लेखी जाप शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। आमी ट्रॅफिक रुल्स मोडटात, आमी ट्रॅफिक सिग्नल मोडटात, जायत्या रस्त्यांतल्यान आमी ओवरटेक करून वतात आनी महत्वाचें म्हटल्यार हेल्मेट घालिनासतना भोंवतात। चार चाकी वयल्यान आमी बेल्ट घालिनासतना गाडयो चलयतात, जाल्यार आतां सावधान रावात। कारण म्हटल्यार स्मार्ट सिटी अंतर्गत इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम वरवीं स्मार्ट सिटी येरादारी पुलिसांची आतां सगळ्यांचेर नजर आसा। जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या पणजेन फाटल्या 43 दिसांक 11,246 जाणांक येरादारी पुलिसांनी हे नेम मोडिल्ल्यान तांकां सगळ्यांक सरकारान 92,47,000 रुपयांचो दंड दिला। आनी सगळ्यांनी आतां सतर्क रावपाक जाय, कारण म्हटल्यार सगळी कडेन CCTV कॅमेरा लायिल्ले आसा आनी जो नियम मोडटा ताका दंड हो जातलोच, हे सारके येरादारी पुलिसांनी सांगलेले आसा। आनी शार उदरगत खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी एका लिखीन हाची जाप दिल्ली आसा। जाल्यार सगळ्यांनी सावधान रावपाक जाय, कारण म्हटल्यार पणजी ही स्मार्ट सिटी जाल्ल्या कारणान सगळी कडेन स्मार्ट अशे CCTV कॅमेरा लायलेले आसात। जाल्यार सगळ्यांनी सतर्क रावचे।